ऑनलाईन शिक्षणावेल्यान सल्ला बोवाळ पण ऑनलाईन शिक्षणाची अजून करूंक ना सक्ती मुख्यमंत्र्यान केलें स्पष्ट पण जाणे ते सुरू केला त्या स्कुलांनी कोरोना महामारी उपरांत दवरची प्रक्रिया चालू। पावसाक सुरुवात जावन जाला एकच सप्तक पण उदक घुसले करंजळाच्या घरांनी गटारां निवळ करूंक नाशिल्ले प्रशासनाक धरले जबाबदार। बिरेस्तारा भारतात मेळ्ळे सगळ्यात चड कोरोना दुयेंती एकाच दिसा 12,881 केशींची जाली नोंद एकूण आकडो पावलो 3.66 लाखांचेर 12,237 लोकांक वगडावचे पडलो जीव। जीएफडीसीच्या वांगडी सचिवान भायर आयले घोटाळ्याचे आरोप म्हणटा आदल्या एमएसच्या काळातले व्यवहार नसले सारखे एल्विस गोमसाचेर केले आरोप। येवकार हांव जवाहर बर्वे आनी पळयात खबरो विस्तारान। ऑनलायन शिक्षण सक्तीचें करूंक ना मुख्यमंत्र्यान सांगला। स्मार्टफोन घेवपाक परवडचे नात तेचे कितें ह्या पत्रकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर दोतोर प्रमोद सावंतान अशी जाप दिली। ज्या स्कुलांनी ऑनलायन शिकोवपाक सुरवात केल्या तांकां पॅन्डेमिक सोंपल्या उपरांत ही प्रक्रिया चालू दवरपाक लायतले पूण मुळात अशे तरेच्या शिक्षणा विशींचो निर्णय अजून घेवंक ना मुख्यमंत्र्यान सांगला। जुनात स्कुलां सुरू जातात पण कोरोना नावाच्या व्हायरसान धुमाकूळ घातिल्ल्यान हेर उपक्रमा बरोबर शिक्षणा सारकिल्लो म्हत्वाचो उपक्रमय बंद पडला। नव्या तंत्रज्ञानाचो आधार घेत ऑनलायन शिकोवपाक सुरवात करात अशें जरी शिक्षण खात्यान हायस्कुलांक सांगिल्लें आसलें तरी प्रत्यक्षांत गांवगिऱ्या वाठारांनी मेळनाशिल्लें नेटवर्क परवडनाशिल्ले स्मार्ट मोबायल फोन अश्यो वेगवेगळ्यो अडचणी सामकार आयल्यात। मुख्यमंत्री ताचेरच उलयलो पळयात। आमी कंपल्सरी ऑनलायन एड्युकेशन करूंक ना पयल्यान पयलीं सांगता एड्युकेशन डिपार्टमेंटान खंयसरूच ऑनलायन एड्युकेशना हें कंपल्सरी करूंक ना म्हणून सांगता की आमी एकदा स्कुलां सुरू जाल्या उपरांत ज्यो गजाली करपाक जाय डिसिजन घेवपाक जाय एड्युकेशन म्हणून त्यो गजाली नक्कीच 10वी आनी 12वेच्या भुरग्यां खातीर जर सिलेबस चुकला आसत जाल्यार त्योय गजाली तांच्या खातीर करूंक जाता। की ऑनलायनच्या बाबतींत कंप्लेनी आसतल्योच कारण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सगळे कडेन अवेलेबल जाय तितक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय बट ताका एक कारण आमचे लोकूय आसा हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय। जेन्ना जेन्ना जे टावर घालपा खातीर ज्यो कंपनी ज्या जाग्यार गेल्या तांकां विरोध करपी लोकूच आसा त्या खातीर हांवें तशें म्हटलां की लोकसहभाग म्हत्वाचो आसा। कोरोना व्हायरसाचे पेशंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या त्या खातीर एड्युकेशनाचेर अजून पर्यंत आमी केन्नाच्यान सुरू करपाचें हो डिसिजन घेवंक ना। गोंयांत काही भागात काही स्कुलांनी एडेड आसतले अनएडेड आसतले ह्या स्कुलांनी आपलें ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम जरी सुरू केली ताजेर कॉन्क्रीट बाबा ऑनलायन केलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं उरलेल्या भुरग्यांक आमी जशें म्हणटा की सिलेबस लॉस जावचो न्ही 10वी आनी 12वीच्या बद्दल आमकां चड चिंता आसा पण ताजें एरेंजमेंट जें आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत परत ऑफलायन किंवा क्लासरुमांतल्यान हें सगळें पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत कंपल्सरी त्याय स्कुलाक आमी करपाक लायतले ताजेर कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर एक थोड्या दिसाच्या भितर आमी येवपाचे आसा। सत्ताधारी आसूं वा विरोधी फुडारी सगळ्यांनीच ऑनलायन वेवस्थेक येवकारच दिला पूण सरकारान सगळ्यो साधन सुविधा मेळोवन दिवच्यो अशें मागलां। गोविंद गावडे तर म्हणटा सरकारान भुरग्यांक मुफत साधन सुविधा मेळोवन दिवपाक जाय। ताचे फुडें वचून तो म्हणटा आपूण मुफत मोबायल दिवपाचे स्किमीचेर विचार करता जाल्यार एका तेंपावेलो शिक्षण मंत्री आशिल्लो सुभाष शिरोडकरय ऑनलायन शिक्षण पद्दतीचे बाबतींत आशावादी आसा। हें जावचें अशें तेकाय दिसता जाल्यार काँग्रेसीचो आमदार रवी नायक जाच्यो स्वताच्यो शिक्षण संस्था आसात ताणें दिल्लो सल्लोय पळयात। आणि त्या दृष्टिकोनात स्मार्टफोन जर घेतलो जाल्यार मिनिमम तुका 8,500 ते 10,000 रुपये मिनिमम तुका लागतात। गरीब परिस्थिती आसा आणि ह्या संदर्भात सरकारान सामकीच जर गरीब जर कोण जर आसा आणि ही जर चालीक जर लावपाक जाल्यार ही सुद्धा फॅसिलिटी आमकां आज दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आणि म्हजो प्रयत्न आसतलो की एटलिस्ट नवी एक स्कीम काडून ह्या लोकांक हे स्मार्टफोन किंवा जशें आमी टॅब जे म्हणटा पळय किंवा लॅपटॉप बीन म्हणटा पळय ताका हाय कॉस्ट आसा पण मोबायल जर बारीक जर सर्वसाधारण जर एक थोडेसो हेजो जर आसलो जाल्यार आमी ते दिवपाक शकता। हांव ही मागणी जी आसा ती उभारून दवरता। भुरग्याक वेगळी थिंकींग आनी थॉट लायन दिवपा संबंदी दिसता ऑनलायन प्रोग्राम जो आसा पयलीं तो आतां 100% सक्सेस जावची ना 70% जातलो 70% 80% जावंक शकता आनी म्हणून आमी आपणावपाक बऱ्याच स्कुलांनी आनी बऱ्याच शिक्षकांनी हो आपणायल्लो आसा इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा
ज्या जाग्यार अशा प्रकारची परिस्थिती आसा त्या जाग्यार इंटरनेट फॅसिलिटी मेळना म्हाका दिसता थंय काही भुरग्यां कडेन तुगेले शिक्षकांनी कॉन्टॅक्ट करपाक जाता स्कुलान भुरगीं येवंक शकता अशें म्हाका दिसता कारण एकदम कोरोना भिवनूच सामकें आमी हात पांय सोडप हे बरोबर जावचें ना. तर त्यांनी SSC एक्झाम घेतली एक बरें केलें की तितल्या भुरग्यांचें टेन्शन येयलें नाही शिकून टेन्शन येयलें तें एक बरें जालें. पूण त्याच बरोबर आतां फुडें जे आसा प्रायमरी लेवलचे स्कुलां वचपाक ते सरकारान विचार करचो कित्याक प्रायमरी लेवलचे भुरगीं जीं आसात ती उदाहरण गेले नंतर कितें ह्या इन्फेक्शन येयलें तें जावंक शकता. जर तांकां घरांनी बसून हाजेर ऑनलायन तरी करपाक शकता त्या बाबतीची सोय किंवा तेंचे कडेन मोबायल ना तांकां गव्हर्मेंटान मोबायल दिवचे पॅरंट्स आसा आवय बापूय आसा तांकां सोय घ्या बाबा तुमचे हेका ना गोंयांत अशी काळजी घेतली वयता अशें सरकारान तांकां सांगपाक जाय आमी काळजी घेतले सगळे तरेची पूण ते इफेक्ट भुरग्यांक जावचो न्हू ती काळजी घेतली जाल्यार ती घेवची अशें म्हणजे हें करचें आनी त्या प्रमाणे 8वी 9वी 10वी आतां खंयची स्कुलांनी घेवची कशी डिस्टन्साचे हें सगळें तशें आसा तें सरकारान गायडलायन स्कुलां दिवची. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. अंदू जाणट्या स्वातंत्र्य सैनिकांक लोहिया मैदानाचेर येवपाक मनाय केल्ल्यान जाणट्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी सरकाराच्या विरोधात नाराजी उक्तायल्या. लोहिया मैदानाच्या नूतनीकरणाची फायल धूळ खायत पडिल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायल्या. जाल्यार आताच्या सरकारा विरोधात गोंयांत क्रांती सुरू जावची अशें मागत विरोधकांनी लोहिया मैदानावयल्यान सरकाराचेर उतरांचो फारपेट केला. गोंय मुक्त जाले उपरांत गोंय मुक्तीचें जैत मनोवपा खातीर आनी मुक्ती झुजाच्यो यादी जाग्यो करपा खातीर दर वर्सा 18 जूनाक मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर एकठांय जातात. पूण अंदू कोरोनाक लागून जाणट्या स्वातंत्र्य सैनिकांक हांगा येवपाक सरकारान मनाय केली. देखून जाणटे स्वातंत्र्य सैनीक निरशेले. तेच बरोबर लोकशायेची मोख दवरून आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी खास्तिको काडल्यो. ती लोकशाय गोंयांत वखदाकय दिसनाशिल्ल्याची खंत विरोधकांनी उक्तायल्या. विजय सरदेसायन जाल्यार आयचे राज्यकर्ते सालाझारा पासून वेगळे कशे असो प्रश्न विचारलो. पळयात. सरकारान वय जाल्या कारणान तांकां आपयलें ना पण सरकार कडेन अशी वेवस्था आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकांक न्ही त्या तितले टायमाचेर हाडून परत आसा तशें तांकां व्हरून पावोवपाची वेवस्था. मामलेदार कडेन गाडी आसात, म्युन्सिपाल्टी कडेन गाडी आसात, कलेक्टर ऑफिसांत गाडी आसात, सचिवालयात गाडी आसात. स्वातंत्र्य सैनिकां साठी कितल्यो गाडयो लागता आशिल्ल्यो 100-200 एक 2-4 गाडयो जर वापरलेल्यो. हांगा आज जे उपस्थित रावता 18 जुनाक हांगा क्रांती समिती आसा आनी तेजे मेंबर स्वातंत्र्य सैनीक आसात आनी अवघे 5 ते 6 लोक हांगा येतात स्वातंत्र्य सैनीक. बाकीची कमिटी मेंबर हे आमगे आसातच. तांकां हाडून पावोवपाक सरकारा कडेन जाता आशिल्लें. तांकां बायकॉट करपाचो न्ही. म्हणजे वयाची अट जी दाखयली तुमी ती तुमच्यान म्हणजे तुमकां स्वातंत्र्य सैनिकाची जर काळजी आसा जाल्यार ताका घरा कडच्यान हाडपाचो आनी कार्यक्रम जाता कडेन पावोवपाचो. आज गोंयांत लोकशाही आसा पूण नजर मारले जाल्यार आमकां खूब फावटी दिसता की खरेंच गोंयांत लोकशाही आसा काय म्हणून. पयरूच एक घटना घडली. आमचो पक्षाचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार हाका रातचो 11 वरांनी पुलिसांनी धरून गेलो. कित्याक तर मास्क बांदना आसतना आनी कितें सोशल डिस्टन्स दवरनासतना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले म्हणून. म्हाका दिसता ह्या पद्दतीची लोकशाही लोकांक अपेक्षीत ना. लोकशाहीत लोकांचो आवाज हो काडपाचो अधिकार लोकांक आसा आनी लोकशाहीत लोकांचो आवाज आयकुवप हें बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता. आनी म्हणून हांव सरकारा कडेनूय मागतां की आज जी लोकशाही आमकां अपेक्षीत आसा म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक स्वप्न पळयल्लें गोंय कसो आसचो तो. त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचें स्वप्न साकार जाल्लें आसा काय कितें. तांच्या स्वप्नांतलो गोंय आज आसा काय कितें की स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे स्वातंत्र्य सैनिकाच्यो फॅमिली हांचेर फाटल्यान म्हणून नजर मारपाक तांचे जे डिमांड आसा म्हणजे आतां कितलेशे स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे आसा जांकां अजून जॉब मेळूना. किमान 75वो आमी जेन्ना पळय क्रांती दिन मनयता त्या दिसा गोंयांत एक स्वातंत्र्य सैनिकाचो भुरगो आसपाक जायना जाका जॉब ना. 74 वर्सांच्या नंतर अशें दिसता की ह्यो सिवील लिबर्टीज नाच. आयचे दिसा आमी गोवा रिव्होल्युशन डे सेक्शन 144 आसतना सेलिब्रेट करतात. कसलें सेलिब्रेशन. आनी आज गोंय चलयतात ते सालाझारा परस कशें डिफरंट हे गोंयचे जनता आज जज करता. गोंय जे आज चलयतात
जे एक प्रेस कॉन्फरन्साक भिवन मनशाक जर अरेस्ट करूंक शकतात जाल्यार ते सालाजारा परस डिफरंट कशें. आनी ही क्रांती जी लोह्यान सुरवात केल्ली तसली क्रांती आज कित्याक जावंक जायना, जावपाकूच जाय. मडगावच्या ऐतिहासिक लोहिया मैदानाच्या सोबितीकरणाची नूतनीकरणाची मागणी हुमकळून पडिल्ली आसा. क्रांती दिन समितीचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकरान सरकाराक ताची याद करून दिली. जाल्यार फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या विशयावयल्यान सरकाराचेर तोफूच डागल्यो. पळयात. आणि तरी सरकार मागता आमचे माननीय राज्यपाल आयचे तांकां लोह्या संदर्भात खूब आपुलकी आसा. ते म्हणटा लोह्या आपलो गुरू आसा आनी लोह्या मदन डेव्हलप जावंक जाय. त्या निमित्तान ताणें आमकां फ्रिडम फायटर कमिटीक गव्हर्नर प्लेसी आपोवन व्हेले. सीएमा फुड्यान ताणें सांगलें लोह्याचे लक्षांत घे, ही फायल पास कर आनी काम सुरू कर. सो लॉकडावन जाल्ले कारणान एक गॅप पडला. आमी मागता सीएमा कडेन ताबडतोब हें काम सुरू जावंक जाय, कित्याक हो जागो इतिहासीक प्लेस जावन आसा. मंत्री आसतना म्युन्सिपालिटीचें रिझोल्युशन घेवन लोहिया मैदान रिफर्बिश करपा खातीर एक रिझोल्युशन घेतिल्लें. गोंयचो मादनीक राज्यपाल हांगा येवन ताणें इन्स्पेक्शन केल्लें. आमचे चेअरपर्सन तेन्ना आशिल्ले. अजून मेरेन हो भिकारी सरकार जो खंयच्या खंय पयशे मोडटा हांचे कडेन हें लोहिया मैदान एटलिस्ट म्हाका दिशिल्लें जेन्ना गोंयच्या लिबरेशन दिसाक नाजाल्यार रिव्होल्युशन डेक येतना एटलिस्ट तें तरी फायल क्लियर करून येवची. थंय कोण तरी कमिशन मागता आनी तें कमिशन दिता म्हणून तो टेंडर क्लियर जायना. टेंडर आमचेच एक फातोड्डेचे मनशाक मेळिल्लो आहा. आज मेरेन टेंडर कित्याक जायना? कित्याक तें कमिशन तो दिवपाक तयार ना. आनी आमी ताका सांगलां लोहियाचें काम तरी करता आनी लोहिया मैदान जर रिफर्बिश करता थंय तरी कमिशन दिवं नाका. हे कमिशनाचे सरकारान आपल्याक ल्हान कमिशन मेळूंक ना म्हणून इतले हे कर्मकट्टे इतले अकलेक पावल्या की तांकां गव्हर्नरान सांगून पसून ते कमिशन सोडनात कशेंच आनी तो पास प्रोजेक्ट क्लियर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळ आरोपांच्या कोपच्यात सापडला. पूण वांगडी सचिवान हे सगळे आरोप भायर आल्यात. तशेंच ह्या आदींच्या मंडळान घोटाळो केल्ल्याचो आरोपय तेणें केला. अलेक्सियो दा कॉस्तान आदलो वांगडी सचिव एल्विस गोम्साचेर खर आरोप केल्यात. एल्विस गोम्साच्या वेळाचेर कसलीच प्रक्रिया सारकी करूंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. पळयात. Mr. Elvis is saying GFDC has spanned about 30-40 odd crores, and what is the outcome? He's asking for the outcome today. Let's see what they did in the first 2-3 years in GFDC. Immediately after they formed the council, they wanted an office to run the affairs of the council. Now they hired the 6th floor and 4th floor of Miles High building in Pato. Okay. And paid a woofing amount of 3 crores as rent. Okay. So GFDC's budget is say about 4 to 5 crores per year, but over a period of 3 years they paid 3 crores as rent itself. Okay. Now again, to hire a private premises to house your office, a government office, you need to have approval of the finance department. Yes. They look at the reasonability of the rent you fix. None of this was followed. No procedure was followed. No procedure was followed. Okay. As ED, SEG, then Elvis signs an agreement with owner of Miles High, takes over the 6th floor. At what rent? They mutually agreed by them. Government doesn't know anything about this. Okay. Then after that, office was established. They have a ceiling on the upper ceiling on the cost of the Limit, vehicle. yes. Now for a chairman, then upper limit was 10 lakhs. No approval was taken from the finance department, and a vehicle was purchased for 13.6 lakhs. Okay. Thereafter, Mr. Elvis and Dr. Rufin Montero embarked on a foreign tour. Okay. Now you may know, no government officer or chairman of a government body can go on foreign tour at government cost without the approval of the finance department. Yes. Now Elvis says he has been the script writer and director and producer of this GFDC.
Okay. Yes, he has written a script. He has usurped the powers of the sports department, the finance department and the council of ministers and formed the GFDC. Then when on their return back from the foreign tour, they brought a foreigner and employed him in GFDC Okay. as technical director. Okay. His salary was fixed at a rate of $5,000 per month. GFDC चर्चिल ब्रदर्साचेर चड पयशे खर्च करता हो आरोपय आलेक्सियोन भायर आयलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. In tournaments, it is confused on the concept of transfer of player between clubs. Actually, it's not. Where is the transfer of player here? We are not transferring any player. We are not giving player to Churchill Brothers. We are asking Churchill Brothers, you don't field your team. Give us opportunity to field our team as Churchill Brothers teams in GFA tournaments. Solely because we wanted to provide an opportunity to the youngsters to come up and shine at the state level. And for that, So that they are recognized. for that the funds were Churchill Brothers came forward and said, okay, you field your teams, but this is the fee we will have to charge you. This is the club which has come forward. They are asking us a fee. Do you agree? Give us approval. So we took approval from finance department to pay fee to Churchill Brothers. okay. Finance has examined it, seen the reasonability of the fee which Churchill has charged and given us permission, and we have paid. So there is no hanky-panky in tie-up with Churchill Brothers. This followed the procedure. That's what We you're followed the procedures. It's very transparent. saying. Okay. It's there. Records are there for all to see. But there are a lot of these political outfits who are blaming blaming. I don't know what exactly the blame. I haven't figured that one out because it's like all over. But at least they're saying Churchill Brothers got money. That's what they're saying. That means Churchill Brothers would be the only club which will be eligible for the grant. Oh, okay. That's why he must be getting the grant. I don't know. Possibly, yes. That makes sense. But Dempo Salgaonkar Sporting Club are not in the I League. Hopefully, we will. I mean, Dempos also will hopefully join soon. Definitely, we want them to join because they will definitely provide opportunities for Goan players to compete at the national level. They should, keeping their differences apart with AIFF, they should go and play in the I League. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अनिकेत नार्वेकार. पावसाक सुरुवात जावन 2च सप्तक जाल्यात. सुरुवातीच्या पावसातच करंजाळ्याची घरां उदकान तुंबल्यात. करंजाळचे लोक बेजारल्यात. हे बुट्टे खातीर तेंच्यांनी प्रशासनाक जबाबदार धरला. प्रशासनान नाले निवळ करूंक नात म्हणूनच आमची घरां तुंबली त्यांचो आरोप. ब्रेस्तारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान करंजाळे उरावरीत स्थिती निर्माण जाली. पावसाचे उदक लोकांच्या घरात गेल्ले. प्रशासनान पावसा पयलींची कामां सारकी करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक तुंबिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. पूण आमची ही सगळी कितल्या वर्सांची आमची ही वाट हिंगासर सारकी आनी उदक सारकें भरलां. फुडें सद्या आमची सारकें आमच्या घरांनी पावपाक येयलें उदक. फुडें खंय ब्लॉक जाता तें आमी कांय पळोवंक ना. सद्या आमची सारकी वाट ब्लॉक जाला. लोक पासून चलना वचना. इतली सगळे वयतले. पूण ह्या वर्सा पळय उदक खूबच पडलें. सामकें आमच्या घरांनी येयलें उदक. मातशें उरलां घरांनी येवपाक उदक आमच्या. पावस पडच्या पयलें सिवेज लायन घालता तेन्ना रस्तो फोडलो आनी ड्रेन डॅमेज केली. हाका लागून आमी जाणा आसले ह्या फुडें कितें घडटलें पळय तें. म्हणटकच आमी ताका सांगलें सिवेज जें काम करता पळय ताका, तुमी हें काम सारकें करा पूण ड्रेनेज उक्ती करून दिया आमकां डॅमेज केल्या पळय तें. पूण तांकां सांगलेलें खरें. तेणी पंचायतीक हाडून बी दाखयलें पळय अशें जालां आनी तेणी सांगलें आमी रिपेर करून दिता म्हणून. पूण आयज पासून तें रिपेर जावना तशेंच आसा. म्हणजे ह्या पावसाक पळयलां तुमी कितें उदक भरलां पळय तें. हें म्हाजें घर फाटल्यान दिसता तें दोळें. हांव थिंगा रावता. म्हाज्या घरान फाटल्यान उदक येता. तीन कॉलनी आसा ही बाउंड्रीन. विस्तार रेजिडेन्सी, नोबल शेल्टर आनी कॅनरा बँकेचो क्वॉर्टर्स. हांगा आतां तुमकां पळोवंक मेळटा फाटल्या वाटेच्यान सगळें डोंगराचें उदक आमचे हितूनच्यान हे कॅनलाच्यान वयता आनी हांगाच्यान थंयच्यान एक ड्रेनेज आसा. थंयच्यान एक ड्रेनेज आसा. ताजो पायप सायज धाकटो आसा आनी फुडल्या वाटेन थंयसर गॅस कटिंगेचें कितें काम चलतना खंय थंयसर ड्रेनेजाचो कितें ब्लॉक जाला. हितूनच्यान उदक पास जायना म्हणून आमकां सगळें हांगाच्यान उदक सगळें भरपाक लागलां आनी आमचें सगळें सेप्टीक
सेप्टीक सगळे पळय सेप्टिकाचें आनी उदक हें सगळें मिक्स जाल्लें आनी पिवपाच्या उदकांनी आमचें सगळें आतां हें जालां आनी आतां 3 दीस जाले आमचो इलेक्ट्रिसिटी मिटर आमी कट केला आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय ना. आमी फायर फोर्साक आतां 2दा आपयल्ले आमी फायर फोर्साक. फायर डिपार्टमेंटा कडेन कांय करूंक जायना अंटील अनलेस तो ड्रेनेज थंयसर सारको केल्या शिवाय. This is just the first week. We are entering the second week of monsoon and it is gone totally overboard. We are more worried because of the water, drinking water, the gutter water entering drinking water some water coming into the drinking water tank. That is going to cause major health problems. करंजाळेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चावारिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांत एकाच दिसा सगळ्यांत चड म्हटल्यार 12,881 कोविड दुयेंती मेळ्ळे. भारतांतल्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 3.66 लाखांचेर पावला. मरण येवप्यांचो आलेखय बरोच वाडला. आतां मेरेन 12,237 लोकांक मरण येयलां जाल्यार 1.84 लाख पेशंटांचो जीव साल्वार जाला. फाटल्या 24 वरांत 334 लोकांक मरण आयला जाल्यार 7,390 दुयेंती बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतांत 3,66,946 कोविड केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशींचो आंकडो वाडून 1.60 लाखांचेर पावला. 12,237 जाणांक मरण आयला जाल्यार 1.94 लाख लोक बरे जाल्यात. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली, गुजरात आनी उत्तर प्रदेशाक सगळ्यांत चड कोरोना दुयेंती आसात. संवसारांत एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. कोरोना दुयेंतींचो एकूण आंकडो 84 लाखांचेर पावला. 4.51 लाख जाणांक मरण आयला जाल्यार 44 लाख लोक बरे जाल्यात. अमेरिका, ब्राझील, रशिया, इंडिया आनी युकेक सगळ्यांत चड फटको बसला. अमेरिकेत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 20.98 लाख, ब्राझीलात 8.88 लाख, रशियेत 5.53 लाख, भारतात 3.66 लाख आनी युकेत 2.98 लाख कोरोना दुयेंती आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पावसाक सुरवात जायत सावन उजो पालोवपी दळान 530 फोन कॉल अटेंड करून 83.5 लाखांची मालमत्ता वाचयली. पावस आनी सैमीक आपत्तींक लागून गोंयभर सुमार 21.8 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां जाल्यार 2 जाणांक जीव वगडावचे पडले. उजो, पावस आनी सैमीक आपत्तीक लागून गोंयांत कितले लुकसाण जाले हे विशीं गोवा 365 उजो पालोवपी दळाचो PRO अजित कामती कडेन उलयले. पळयात. 1 ते 18 जुनाक हे चडशीं झाडां रस्त्यार पडिल्लीं, ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्ले अशें 204 कॉल्स अशें आयिल्ले. ताजे उपरांत घराचेर झाडां पडपाचे इन्सिडंट खूब जाले. ते 114 इन्सिडंट जे जाग्यार घराचेर झाड पडले आनी 93 अशे इन्सिडंट आसा जे जाग्यार झाडां पडून इलेक्ट्रिकल सप्लाय हें जालो, डिस्कनेक्ट जालो, इलेक्ट्रिकल लायन्स हें जाले. ताका लागून अशी 93 कॉल्स जाल्ल्या. एनिमल रेस्क्यूची बी कॉलां खूब जाले. एनिमल रेस्क्यू जवळ जवळ 40 कॉलां आमकां एनिमल रेस्क्यूचे जाता. चडशे तातूंत कोण म्हस पडटा, बैल पडटा, गाय बी जाता. प्रॉपर्टी लॉस जवळ जवळ 21 लाखाचो 21.10 लॅक्स लॉस जाल्लो आसा आनी जवळ जवळ 83.5 लॅक आमी प्रॉपर्टी हे सगळ्यांतल्यान सेव केल्ली आसा. तशेंच 40 एनिमल लायफ्स आमी सेव केल्ले आसा. तुमी पळयता तशें करस्पॉन्डिंग हांवें तुमकां सांगलें की 40 एनिमल रेस्क्यू कॉल्स आमकां आयिल्ले. तो 40 एनिमल लायफ्स जे आहा ती सेव केल्या. 2 ह्युमन लायफ सेव केल्ली आसा आनी मॉन्सून रिलेटेड इन्सिडंट न्ही पुणून अदर इन्सिडंट ड्रावनींग बी अशे केसीक लागून 5 ह्युमन लायफ्स लॉस जाल्लो आसा आनी 2 एनिमल लायफ्स लॉस जाल्ले आसा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रीज वीच हॅव फॉलन देर केसीस आर अराउंड 204 प्लस 93 प्लस 114. सो ऑलमोस्ट 400 cases are of trees falling maximum out of this 530. So that loss is around 21 lakh. Comparatively, the loss is less because we have seen that we attend to each and every call as per our availability. Because north up 204 calls आम्ही attend केल्या. आमच्या नॉर्थ झोनान. ताजे उपरांत मागीर सेंट्रल झोन म्हणजे फोंडा थंय अराउंड 173 कॉल्स आनी ताजे उपरांत मागीर सावथाक 153 कॉल्स सावथ झोन.
पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.